च्या वतीन सगळ्यांक विनंती करता लोकांक की कोविड-19चे सावट आमच्या माथ्यार आयलेडीन आसा, ताका आमी सगळ्यांनी एकजुटीन ताचो मुकाबला करपा जाय। प्रत्येकाक दिसता की आपल्याक भायर सरपाचो रायट, आपल्याक जेवणाचो रायट, सामान घेवपा जाय, सगळ्यांक गरज आसा, पूण आमी मातशी कळ सोसून हेजो मुकाबला करपा जायो। तशेंच तुमी पोलिसांक सहकार्य करचें। आमी बाय फोर्सिबली तुमकां मुवमेंट बंद करून रेस्ट्रिक्ट करूंक शकतात, पूण हो उपाय न्ही। हे वेळार आमी सगळ्या लोकांनी सुजाण जावपाची गरज आसा। आनीक हे कोरोनाचो जो प्रादुर्भाव वाडची न्ही आनी खातीर आमी जतनाय घेवपाक जाय। तशें सगळ्या लोकांक हांव कळकळीची विनंती करता की तेणी सहकार्य करचें, पुलिसांक गर्दी करची न्ही, रस्त्यार विनाकारण भोंवची न्ही। गरज सारकी इमर्जन्सी कितें मेडिकल एड सर्विसीस जाय 108 अवेलेबल आसा, फार्मासी ओपन आसात, तेन्नाच भायर वचचें। मार्केटां वचून बेश्टी गर्दी करची न्ही। आनी एक शॉपकिपरांक सांगता, तेणी थोड्याशा लोभा खातीर आपली शॉपां ओपन करून लोकांच्या जिवाशी खेळपा जायना। पुलीस आमी सगळे अवेलेबल आसा, आमी सगळे कडेन पेट्रोलिंग वाडयलेलीन आसा। 5 रॉबर्ट PCR मॅन आमची भोंवतात, पुलीस नाक्यार आमी दवरल्यात, पूण कशें आसा, बळजबरी करून आमकां हें करपा नाका। सहकार्याची अपेक्षा आसा, सो हें सहकार्य तुमी करचें, किंवा हेजो प्रादुर्भाव आमकां रोखपा खातीर आमी शर्तीचे प्रयत्न आमकां करपाची गरज आसा, ही काळाची गरज आसा। त्या खातीर हांव परत एकदां सगळ्या लोकां कडेन विनंती करता, तेणी सहकार्य करचें। स्टेट गव्हर्मेंटान जायते एडवायजरी काडिल्ली आसात। एज फार एज पणजी इज कन्सर्न, पणजीचे मेयर आसात, आमचे कमिशनर आसात, आनी सगळे तांची ज्यो जतनाय घेवपा जाय त्यो घेतलेलीन आसात। सो तेंचें तुमी पालन करचें तंतोतंत, कित्याक ही खरेंच एक आमकां एक आणीबाणीची वेळ आसा, तितून आमी आमची खरी कसोटी आतां कळटली की आमी कितले सुजाण आसात। ह्या वेळार आपले हक्काचे खातीर आमी आमचो हो हक, इट्स माय रायट अशें आमी म्हणटात तें ना। आमची ड्युटी कितें आसा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसात, कॉन्स्टिट्युशनान थोडी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, ड्युटी आसात, त्यो ड्युटी आमी पाळपा जाय। ह्या खातीर हांव सगळ्यांक परत विनंती करता, सहकार्य करचें, संयम बाळगचो, आनी हे कोरोनाचे जे सावट आसा तें पयस करपा खातीर आमी शर्तीचे प्रयत्न करपा जाय, जाल्यारच आमी जिखतले। सो हें तुमी ध्यानात दवरात आनी सहकार्य करात। आमकां कोणाचेर बळजबरी करून, धकटशाही करून आमकां हें करपाचें ना। सो सगळ्यांत तर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समजून सगळीं सुजाण जाय, जाल्यार हेजे मुकाबला नक्कीच जातलो।